नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. 3 वर्सां उपरांत गोंयच्यान मिनाची निर्गत 88,000 टनाचो सेदाचो पयलो शिपमेंट चीनात. पार्सेकार म्हणटा मायनिंग जाग्यार पडा मेरेन कास्किसांवां नाकात. रस्ते सारके नात, गटारां उक्ती, भाटकार कुळांचे कोफुसांवांत आडकतात. एनओसी, टॉयलेटी बांदपाक कटकटी, पेडणेकार मारतात बोवाळ. पालिका रणमाळेत खासा रिपोर्ट. मुंबईचे गोवा भवन बंद दवरिल्ल्यान गोंयकारांचे हाल. त्याच बिल्डिंगेतले दादरा नगर हवेलीचे रेस्ट हाऊस उक्ते. जीएसआयडीसी रावल्या महाराष्ट्राच्या एनओसीक. शिना बोरा हत्या केशीत सीबीआयची टीम गोंयांत. पीटर मुखर्जीच्या फ्लॅटाचेर घाली धाड. बेतीतल्या फ्लॅटांत शिनाची आवय आरोपी इंद्राणी मुखर्जी यो वच करताली म्हण दुबाव. आनी खेळांत एफसी गोवाचो कॅप्टन लुसियो फुडल्या मॅचीत खेळटलो. दुखापतींतल्यान लुसियो पुराय फिट जावपाचे वाटेर. खबरो विस्तारान. 3 वर्सांच्या मायनिंग बंदी उपरांत गोंयच्यान पयली मिनाची बोट निर्गतीक भायर सरता. सेजाची 88,000 टन मिनाची पयली ट्रीप चीनाक निर्गत जाता. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सकाळी बोटीक बावटो दाखयलो. बोट मंगळारा भायर सरतली. मायनिंग जाग्यार ये मेरेन तरी बार्जवाले, ट्रकवाले आनी बाकीच्यांनी सांबाळून घेवचें. मागण्यो मातश्यो कडेक दवरच्यो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. सेजा गोवान ऑगस्टान कोडली मायनिंगाक सुरवात केल्ली. आतां गोंयच्या दर्यांतल्यान वट्ट 3 वर्सां उपरांत पयली बोट मीन घेवन वचपाक भायर सरता. मुख्यमंत्री पार्सेकारान बोटीक बावटो दाखयलो. बोट मंगळारा भायर सरतली. सेजाच्या ह्या बोटींतल्यान सुमार 88,000 टन मीन चीनाक निर्गत करता. बोटीक बावटो दाखयतना आमदार सुभाष फळदेसाय, प्रमोद सावंत आनी खण खात्याचे कांय अधिकारी आशिल्ले. खरें म्हणजे ट्रकवाल्यांकडे अशी समस्या येवंक जायना की सरकारान आमकां दर थारावन दिवचो. आज 1 फ्रॅक्शनूय सुरू जावंक ना न्ही, 1% सुरू जावंक ना न्ही. त्यामुळे येणाऱ्या काळान हे निश्चित जातले. इट इज विदिन द पर्व्यू ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. द मायन ओनर्स फील दॅट इट इज टू बी फर्दर रिड्यूस्ड. I don't have any objection in that regard. Not only that, I am supportive to it. But mine owners should not wait till it is zeroed down. Let them start. इतले मजगती सेजान परत कामार घेतले ना म्हूण 70 सुर्लाचे लोक तिडकल्यात. मायनिंग बंद जाले उपरांत 70 सुर्लाच्या सेजान गांवच्या 22 भुरग्यांक कामावेल्यान काडिल्ले. मायनिंग परत सुरू जाले उपरांत तांकां परत घेता म्हूण उतर दिल्ले. तांकां काडून भायल्यांक कामार दवरल्यात म्हूण सुर्लाचे भुरगे सेजाच्या नांवान बोळ मारतात. आणि ती फेरी एक मोर्चा काढूया अशें तेंच्यांनी सांगलेलें. आनी आयज तेच हजर ना म्हणून तेंच्या मिस्टेकेक लागून आमी हो मोर्चा फुडल्या आयतारा म्हणजे ग्रामसभा दवरतले आनी त्या दिसा ठरयतले आनी मोर्चा काडपाचो ठरयला आमी. फाल्यांचे एक्टिविटी आसा त्यो बंद जावपाक जाय. तुमी पत्र वेव्हार संबंदीत कंपनीक करपाक जाय. मिटींग घेता आनी त्या नंतर हांव तांकां कितें करता, लेटर काडून लायता मागीर. मायनिंग अजून सारखे सुरू जावचेच आसा. थळावे आनी ट्रकवाल्यांची काचकिसांवां सुरू जाल्यात. चीनाच्या मार्केटान मिनाचो प्रेस पडिल्लो आसतना निर्गत ड्युटी, रॉयल्टी, मिनरल फंड आनी येरादारीचे खर्चाचे वजे. मायनिंग कंपन्यो परिस्थितीचेर कितें उपाय काडटात ताचेर गोंयचे मायनिंगाचो फुडार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पेडणे पालिका मंडळान फाटल्या 5 वर्सांत कांयच केल्लें ना. पेडणेकार बोवाळ मारतात. रस्ते, गटारां सारकिल्ल्यो मुळाव्यो गजाली जाग्यार घालूंक ना. पालिका वाठारांत कसलीच सुदारणा ना. वेचून आयले की नगरसेवक 5 वर्सां तोंड दाखयनात. वेंचणुकेक पयसो ओतून तेच नगरसेवक खंय परत येतात. भाटकार कुळाच्या कोफुसांवांत एनओसी आडकतात. टॉयलेटी सुद्दां बांदूंक मेळनात. प्रुडंटाचे पालिका रणमाळेत पेडणेचेर खासा रिपोर्ट. पेडणे पालिका वाठारांत एकूण 4,077 मतदार, 2,066 दादले आनी 2,011 बायलो. कितलीशींच वर्सां जालीं पेडणेकारांनी उदरगत म्हणटा ती पळयल्ली ना. पालिका वाठारांची तीच गत. पेडणे पालिकेन पोन्नी, नवी सगळीं तोंडां पळोवन जालीं, मात उदरगत म्हणटा ती नाच. उक्ती गटारां, पिड्ड्यार रस्ते, सरमळेच्या लोकांचे नशिबात तेंच.
बाकीच्या पालिका भशेन पेडणेची तीच गत. एक फावट वेचून आयले की नगरसेवक लोकांक 5 वर्सांत तोंड पासून दाखयनात. वेचणुकेत पैसो वतात आणि परत परत नगरसेवक जातात. काय केला काहीच ना करू ह्याचे बघ गटार सगळे पुरलेले आहात बघ काय केला आता गटार बांधले पण ते उसाप तोला मनीस नाही. 15-20 वर्ष झाली त्या रस्त्याक. हे रस्त्यार आता कोण एक ताळोसा मारूंक बघणार ना. जो तो आपल्याक जाय ता करता. वाड असली ती पासून वाड बंद करून वोट दिलो. लोक वाडे हुपून मस्ती करतो जाल्यार मगे खंयसर कोणच बघणार ना. निवडान इल्लो प्रत्येक 5 वर्सां खंयचेच बघणार ना. ताका गॅरंटी आहा की आपणच निवडान येतले म्हणून. आणि थोडे चमचे आहात तेचे असे म्हणजे सूरमारे हेचे हे ते असे ते हाडून ताका निवडान काडटात. हे आता गरज बघ हे केव्हाय करतात दाखोवंक करतात पण ह्याचे आता केव्हा दुरुस्ती ना काय एक ना. भाटकारांच्या एनओसीक लागून कुळाक टॉयलेटी बांदूंक मेळना. पालिका वाठारांतल्या लोकां मुखार नितळसाणीचो प्रस्न. इतलेंच न्हय एनओसी मेळ्ळी की पालिकेंतले अधिकाऱ्यांच्यो कटकटी. संडासाची रे टॉयलेटीची काका साहेबाचे एनओसी घेऊंक जाई म्हणून मी हाडूंक गेले काल जाल्यार ते सांगतात फायली ना म्हणा. आमी खंयसून दिवचे. पालिका बाजाराची गत जाल्या. फाटल्या 2 दशकां सावन ह्या बाजाराचेर कोणेच नजर घाल्ली ना. गोरवांचो धुमाकूळ बिल्डिंगेची जाल्यात दशा. अजून साफ जावंक जाय. गोरवां बिरवां डेली आमी येवच्या आदी घाण आसता सगळी. हे सायडीन वत येयल्यार आमी ते सायडीन वतात. दिसत्याचें उदक सगळें सोडटात न्हू गटारान. सारको बांदूंक ना तो इतल्याच कुडक्याक खोल केला म्हणून. पेडण्यान काय सुदारणा जावची ना रे. कितली म्युन्सिपाल्टी काय केला न्हू काय जावपाचा ना. आनी आतां गटारान आतां डेली रावतला. न्यू वाडो सरकारी कॉलनी आणि सुरबान वाड्याची परिस्थिती वेगळी ना. करोडो रुपये खर्च करून इथं गार्बेज प्लांट उभारलेले आहे गेल्या 5 वर्षामध्ये पण तो अजूनही कार्यान्वित झालेला नाही. रोड सँक्शन झाला तो पूल हा ना फक्त त्यांच्याने हातीन घेऊन ना. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. मुंबईचे गोवा भवन सारकें करता म्हूण सांगून 2 म्हयने जाले बंद दवरला. भवनाच्या कामाक हात घाल्लो ना तो ना. मुंबय हॉस्पिटलांनी चडशे कॅन्सराच्या उपचाराक वचपी गोंयकारांचे भवन बंद आशिल्ल्यान रावपा जेवपाचे हाल जाल्यात. महाराष्ट्राची एनओसी ना म्हूण खंय काम सुरू केल्लें ना. बिल्डींग सारकी ना म्हूण सांगून ऑक्युपन्सी बंद दवरल्या खरी मात तेच बिल्डिंगेत दादरा नगर हवेलीचे रेस्ट हाऊस टुलिपाचे क्वॉर्टर्स आणि बाकीच्या ऑफिसांचो कारभार नित्या भशेन चल्ला. पळयात रिपोर्ट. हे मुंबईचे गोवा भवन. वैजकी उपचार वा बाकीच्या कामाधंद्याक मुंबई यो वच करपी गोंयकारांची हांगा रावपाची सवाय भितर बरी वेवस्था जाता. मात 2 म्हयने जाले गोवा भवन बंद दवरला. भवन सारकें करपाचें आसा म्हूण सांगून 18 ऑगस्टा सावन ते बंद आसा. हरशी हे बिल्डिंगेचे मेंटेनन्स PWD पळयता. मात ते आतां खंय GSIDCक दिला. कॉन्त्रात 1,44,00,000 GSIDCचो वेवस्थापकी संचालक संजीत रॉड्रिगीसाक आमी ताचेर विचारले. तो कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना. मात कांय गजाली ताणें सांगल्यो त्यो अश्यो. बिल्डींग एकदम बाबत स्थितीन म्हूण रूम दिवप बंद करपाक लायले. लोकांक रावंक दिल्यार भवनात कितेंय बरें वायट घडपाक शकतात. महाराष्ट्रा कडल्यान एनओसी मेळूंक नाशिल्ल्यान काम सुरू जाल्लें ना. एनओसी घेवपाची जबाबदारी GAD खात्याची तांणी ती अजून घेवंक ना. GSIDCन कॉन्ट्रॅक्टरूय नेमून दवरला अडला सगळे एनओसी खातीर. आतां दुसरी बाजू पळयात. ह्या बिल्डिंगेतले फक्त गोवा भवनाचेच रूम दिवप बंद केला. बंद केल्यार 2 म्हयने जाले. मात तेच बिल्डिंगेतले दादरा नगर हवेलीचे रेस्ट हाऊस टुलिपाचे क्वॉर्टर्स आणि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट मंडळाची कचेरेचो कारभार नित्या भशेन चल्ला. तेच बरोबर गोयचे PWDची कचेरी तेच बिल्डिंगेत मात बरेपैकी चल्ल्या. GSIDC म्हणटा बिल्डिंग धडना मात सरकारान गोवा भवनूच बंद दवरला. बाकीचे कचेऱ्यांचो कारभार चालू. एनओसी केन्ना मेळपाची आनी काम केन्ना जावपाचें कोणाक पत्तो ना. मात गोयचे प्रशासनाच्या हलगर्जीपणान मुंबय कामाधंद्याक आनी हॉस्पिटलांनी चडशे कॅन्सराचे उपचाराक वचपी गोंयकारांचे रावपा जेवपाचे हाल चल्ल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शीना बोरा हत्या प्रकरणाचे चौकशेक CBIची टीम गोंयांत पावली. CBIच्या टीमीन पिटर मुखर्जीच्या गोंयच्या फ्लॅटाचेर धाड घालून झडती घेतली. पिटर मुखर्जीचो बेती फ्लॅट आसा. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ह्या फ्लॅटांत यो वच करताली. मुंबय पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करताले. मात आतां ही केस CBIक दिल्या. CBIन नव्यान प्रकरणाच्या चौकशेक सुरवात केल्या. हत्या जाल्ल्या शीना बोराची आवय इंद्राणी मुखर्जीचेर खुनाचो आरोप आसा. घेवया एक विराम.